कोलवा पुलिशेन कोलवा दर्यावेळेर शिंदळकीचो वेवसाय करपी एका रॅकेटाचो पर्दाफाश केला। हातूंत पुलिशेच्या हाताक इम्रान अहमद मूळ कर्नाटकाचो आरोपी सांपडला। पुलिशेन कोलकाताच्या एका चलयेक ह्या वेवसायांतल्यान मुक्त केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काल आमच्या कोलवा पुलिस स्टेशनाचेर 8 सुमार इन्फॉर्मेशन आयली की एक इम्रान म्हणून भुरगो प्रॉस्टिट्यूशना करपाक कोलवा बिचीर येतलो चेडवाची। एकूण आमी एक टीम तयार केली आमची। मागीर NGO आवदा वेगास वन विटनेस क्रूज ताका आपयलो आनी द इन्फॉर्मेशन वॉज ब्रॉट टू द पुलीस स्टेशन। आनी ते विणी म्हणल्यार ते गुरक सर्वेश आनी सोमनाथ हे आमचे LIB पुलीस ताणें बरें काम केलें। सो तांचे इन्फॉर्मेशनाचेर आमी टीम रेडी केली। कोलवा बिचार गेले, तांकां रावले आनी मागीर तांकां पळयतकीर सस्पेक्ट आमी एप्रिहेंड केले। सो आवदा वेगासान तांकां विचारलें, दे टोल्ड दॅट दे केम फॉर प्रॉस्टिट्यूशन एंड तो इम्रान अहमद रेजिडेंट ऑफ फोंडा आनी नेटिव्ह ऑफ शिमोगा कर्नाटका। वी डिटेन हिम ऑल देम एंड वी अरेस्टेड द accused person. Accordingly, we registered an offence at the Immoral Traffic Prevention Act 1956 and plus IPC Acts. सो सध्या एक्यूज आमचो पुलीस कस्टडीन आसा आनी चेडवाक आमी रेस्क्यू केला, ताका आपणागर महेशेक प्रोटेक्टेड होमान दवरलेलो आसा।